दिसाची सर म्हजी मागणी कमानी कश्ट आमच्या पथकाच्या परीक्षणा पुसत आणि अल्तारेच्या बपोई सक्रामेंतान तुवें सुका कळनासतना भेटोवच्या सोमे सिरद्या पुसत बगेवंत्या उपकार मिरयेच्या कातावीन कळचा मरिफात हांव तुका भेटयता प्रत्येक जावन मागण्याच्या अपोस्तलादीच्या इराद्या पसत आनी पाप साहेबान ह्या म्हयन्याक दाखोवन दिल्या इराद्या पसत हें सर हांव तुका भेटयता स तुजे पसत ए जेजूच्या बोपोईत काळजा ए जेजूच्या देव काळजा तुझे राज येव आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्याक आनी बऱ्या करण्याक मेळची स शिक्षा माफी सोडून हांव खुशी व्हरता सुम्या जेजू तुज्या भोव दैवी काळजाच्या ससायेन राख आमच्या भोव बगेवन पापा साहेबाक जातू ताका उजवाड गटायांनी बुजवण हांव तुज्या पांयांक पडटा हांव तुका अर्घ दिता अंतस्करांनी नमस्कार करता ओ तुजो उपकार मानता कित्याक तूं नसलें म्हूण नीज क्रिस्तांक केलें म्हूण आज पर्यंत सांबाळ्ळें म्हूण जशी बरी रावली तसो रोज सेवा म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान दिता म्हजी चिन्नां म्हजी शब्द म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी कन्यो तुका समर्पिता तुज्या व्हडा मनाक म्हज्या पथकाच्या परीक्षणाक म्हज्या जेजू तुज्या कुस्ताच्या कुस्तान मरणाच्या आपण्या बसून बक्षू म्हजी सुमेस पथका म्हज्या पथकाची कपळट कर देवा पवित्रात्म्या दिसैबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पथकांत हांवें पडना जावच्याक तुजे उपादे सांबाळून म्हजे कायदे पाळून म्हज्या पथक्याची कपळट कर म्हाका पथक्याक बक्षी सर्वेस्परा देवा तूं एकच देव आनी एका देवा थंय ते एक जण बाप पूत आनी पवित्र आत्मो म्हूण हांव ती सत मानता तुजो दैवीक पोत मनीस जालो आनी आमच्या पथका खातीर मेलो आनी जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांचे मुनसब करून घेतलो म्हूण हांव सत मानता ही सतां आनी कातोलीक पळय सभा शिकयता ती सत हांव सत मानता आनी उसारता कित्याक तूं ससनीक सत आनी जणवाय आनी तुवें ती उगडापी केल्यार तूं फटयनाय वा फटवण पडनाय ह्या भावार्थान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरता सर्वेस्परा देवा तुजे कृपेन सर म्हज्या पथकांची बक्षणे आनी हे जिणे उपरांत ससनीक सुख जोडटले म्हूण हांव बरवसता कित्याक तूं सर पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें ते बसयला ह्या बरवशान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरता आमेन सर्वेस्परा देवा सर वस्तू प्रासड हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पसत म्हज्या पेल्यासो हांव मोग करता कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फावो ह्या मोगान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरता आमेन म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पथकाची हांव दूख धरता आनी ती कांटाळटा कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर वस्तू प्रासड मोग फावो जाल्या देवाक हांवें अपमान केलो देखून तुज्या कृपेच्या आधारान आनी मुखार पाताक करिना म्हूण आनी पथकाचे समय सुकयतलय म्हूण तीर निचेव करता आमेन म्हजे हांव म्हाका सकलोच तुका दिता आनी म्हजे भक्तीपण तुजे तें दाखोवच्या आयच्या दिसा हांव तुका समर्पिता म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजे तोंड म्हजे काळीज हांवें तुका सगळोच कांय सव नासतना देखून हे मुगाळी मेळे हांव तुजो जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजीच आस्त आनी वस म्हणल्या बरे हे मरिये पाप करनातल्या तुज्या गसमोरी पाप कर जी बोली तळमजो बगे भगवंती मरिये दोच मे आम पापल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन हे मरिये पाप करनातल्या तुज्या गसमोरी फात कर म्हजी गुण कळ म्हजो बगेवण आनी ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस जाली भगवंती मरिये दोच मे आम पापल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन तुझ्या सतपरमणी म्हजी देसा भगवंती मरिये दोच मे आम पापल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन आनी आमच्या मध्ये जियेलो भगवंती मरिये दोच मे आम पापल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन
इब्लिसच्या फसवण्याक आमी फळ जावचे खातीर येसूस म्या पडयोच्या बरी तुझ्या पुतान शपथ घेतल्या आमी जाल्या कष्ट आनी कुसार विचून पळच्या आनंदाक आमी फळशे तुझ्या कृपाच्या दस्तलो म्हणून मागता मुग्यास क्रिस्ताच्या सुमेरी पात आमेन दोसा दिव सदां सदां सुरता आमेन दोसा दिव सदां सदां सुरता आमेन दोसा दिव सदां सदां सुरता आमेन देवा गल्या बड्या तुझी तपेन मुझेना तुझे तुम्हारा संभाळ सलई आमेन सस्ना सविशोधी तकाई निरंतर प्रकाशांचे विशोधी आमेन सर्पदरा बापा सर्गारी पृथ्वीच्या रचनारे आणि जेसू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताच्या सुम्या जो पवित्र केवळ बेसबोलो अंकार कडे तांचर मला कोण फुल काटने कसले नका साधलो तो निर्णय केलो तो निर्णय तिसरे सायलो पुन्हा जीवन झालो सरकार सडलो सर्पदरा बचाव बशी बसला ते तांची बंद केलो सत्मता पवित्रज्ञा कथोलिक सभे भक्तांचो एकता पक्कांचे पक्षाने पुढीचे जीवनपण सत्याचे जिवीत आमेन आमचो दिसपडतो ग्रास जमकदी आनी आमचे सुचलेल्या मुक्षिता तशें आमचे भक्तां बोगस आनी आमकां तळ्ळेन पडोवन दिनाका वायटांतले आमकां निवार बगेत मरे दवत मे अमोपे गतविनती करत आनी आमच्या मनाच्या वेळेर आमेन बगेत मरे दवत मे अमोपे गतविनती करत आनी आमच्या मनाच्या वेळेर आमेन बगेत मरे दवत मे अमोपे गतविनती करत आनी आमच्या मनाच्या वेळेर आमेन दोसा दोसा तांचो दान सर्वत आमेन आमचो दिसपडतो ग्रास जमकदी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पदकां बोगस आनी आमकां तळ्ळेन पडोवन दिनाका कोण वायटांतले आमकां निवार बगेत मरे दवत मे अमोपे गतविनती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळेर आमेन बगेत मरे दवत मे अमोपे गतविनती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळेर आमेन बगेत मरे दवत मे अमोपे गतविनती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळेर आमेन बगेत मरे दवत मे अमोपे गतविनती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळेर आमेन बगेत मरे दवत मे अमोपे गतविनती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळेर आमेन बगेत मरे दवत मे अमोपे गतविनती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळेर आमेन बगेत मरे दवत मे अमोपे गतविनती वेळेर आमेन बगेत मरे दवत मे अमोपे गतविनती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळेर आमेन बगेत मरे दवत मे अमोपे गतविनती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळेर आमेन बगेत मरे दवत मे अमोपे गतविनती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळेर आमेन दोसा दोसा तांचो दान सर्वत आमेन आमची पातकां आमकां बक्षी
नित्यमयी नमनंच्या जीवा अमृताने भरोशा तुका आंगला मरता आणि फक्त सेवेची बळका या तुकाच्या कोणात असता अस्कार सण आम्ही तुका रुदान करता तर आमचे शिकये ते तुझे एका कुजळे आमचे परती आणि या परदेश उपरांत तुझे गुस्से सदैव पाळ जेजू आमकां देखे ये देडी ये मुगाडी ये दलबी आमकार मरे क्रिस्ताच्या बसवण्यात आम्ही पाऊल जाऊच्या नदी आम्हापासून विनंती कर बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. पेज नंबर 11 ಹನ್ನೊಂದು. Nawarteliak somnia tu kavin वाचतेल्या धनिया महिमा तुझी देखली वरती दया बोगली काळजाता अर्गांतिता तुका नावार्तेल्या सोमिया तुका दिन वाचतेल्या धनिया शिव खरी एक दिसा वतलो सुका दुकान भावातीर केलो अस्ककाय एक आदार करो दिलो सदा विश्वासी इष्टू जालो मोगा शिव खरी एक दिसा वतलो सुका दुकान भावातीर केलो अस्ककाय एक आदा करो दिलो सदा विश्वासी इष्टू जालो तुका नावार्तेल्या सोमिया तुका दिन वाचतेल्या धनिया तुझी देखली वरती दया बोगली काळजाता अर्गांतिता आता जेजू संजी भेटता ही बली मानून घे म्हण परता तुमकां सोमेज तांकी बरो दीस मागता आनी भोव करून आमच्या मालगड्या भावा भयणीक देवाची मिसनार आशिर्वादां मागून ह्या मिसाच्या बलिदानाक तांकां मोगोसो स्वागत पाठयता. कोणा मालगड्यांक उब्या रावंक जायना तांणी बसूनच आसचें. आयच्या मिसाचे इरादे सान आंतोनीक अर्गां जावन मीस दिला गॉडफ्री मोंतेरो आनी कुटान सान आंतोन दुसरो वाडो घरच्या आल्मागाती मीस दिला रॉबर्ट डिसोजा सान ब्रिजीत वाडो देवादीन विक्टर आनी सेसिलिया क्रास्ता हांच्या आत्म्या खातीर मीस दिला स्टेफिलो डेसा सान ब्रिजीत वाडो आपलो नवो जल्मा दिवस आचरण करसो सॅम जो झेवियर राज सान लोरोइस वाड्यासो ताका बागे जल्मा दीस आमी मागता. अर्गां जावन मीस दिला सान ब्रिजीत मायेक पावलीन डिसोजा सान जुझे वाडो अर्गां जावन मीस दिला पियूस क्रास्ता सान जुझे वाडो घरच्या आल्माव खातीर मीस दिला डॉमिनिक डिसोजा नित्यादर वाडो देवादीन थॉमस आनी मारियामा हांच्या आत्म्या खातीर मीस दिला
थॉमस आरोळप्पन सा अंतोन दुसरो वाडो देवादीन लुईस मास्कारेनस हाच्या मरणाचो 15व्या वर्साचो उडास काडून मीस दिला मेरी मास्कारेनस आनी कुटाम सा ब्रिजीत वाडो ह्या सोर इराद्यां खातीर तशेंच आमच्या कुटुंबाच्या गरजां खातीर विशेश जावन आमच्या फिरकतीत आसच्या सोर मालगड्यांच्या गरजां खातीर हांगासर आसच्या आमच्या मालगड्याच्या गरजां खातीर ह्या मिसा वेळी आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवटू तुमच्या सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं मोगाच्यानो जेजूच्या जिवनपणाचो उगडास करच्या ह्या दिसा अर्कां बलिदान भेटोवंक एका कुटुंबा बरी आमी सांगाताक जमल्या आयची देवस्तुती क्रिस्ताची फाटलो जाल्ल्या आमी संवसारी गिरेस्तकायेक लाभदान आसतना सर्गींचे गिरेस्तकायेक लागून रावूंक जाय म्हणून संदेश दिता आमच्या जायत्या जिवितांत आमचे लागीं आशिल्ली गिरेस्तकाय एकामेका वांटून घेवन देवा मुखार ग्रेस्त जावन क्रिस्ताचें खरें फाटलो जारी जावन ह्या मिसाच्या बलिदान मागया बाबानो आनी भयणीनो विशेश जावन हांगास आसच्या आमच्या मालगड्या बाबा भयणीनो तुमी जावन आसात सोबाई आमच्या फिरगस कुटुंबाची तुमी जावन आसात वैभव तुमच्या कुटुंबाचो कित्याक म्हळ्यार तुमी जियेली इतली लांबायेची जिणी सांगून दिता की कसल्या एका बावार्थान मागण्यान आनी क्रिस्ती स्पिरितान बरोवन सांगात आस बऱ्या मौल्यांनी बरोवन हे बरें कुटुंब तुमी बांदून हाडलां आनी आतां जिणयेच्या सांजेर तुमी आसतना एका रितीचो संतोश दादोसकाय तुमची कित्याक म्हजें जिवीत तें बरें जालां येदोळ पर्यंत बरें कर हांव जियेल्या म्हळी ती दादोसकाय एका रितीची तर अनेका वाटेन उतर प्रायाचे म्हणले कश्ट समस्ये पिडा तुमकां दोस्त आसतना असल्या संदर्भार देवाचो तो विशेष आदार तुमकां लाभता म्हणलें समजून घेयात ह्या खातीर हे मीस आमी तुमचे खातीर तुमच्या बऱ्या भलायके खातीर तुमच्या गरजां खातीर कितें बरें तुमी आशेतात तें सर तुमकां लाभच्या खातीर आमी भेटयता नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवंक बाबा भयणीनो फुडें सरया आमच्या पातकांची आमी दूख धरया सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो दुनिया उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासून भाग्यवन सदांच अवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सरपदवेदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन Sumia
महिमा देवा उसगी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गी चाराया सर्वोदेना देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुत्रा सोमिया देवा देवाचे शिर्डी तू संसाराचे काम करता आमची काकूत तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागे मानून घे कित्याक पवित्रत्या साधारी देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया सर्वेस्परा तुझ्या साकरांक पाव तुका बुलो मारतेल्यांक सदां दुलोबान वागय तुवें आमकां रचलाय आनी तूंच आमकां सांबाळताय जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ उपकार आमकां कर म्हूण आमी मागता आमच्या सोम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना पयले वचप संवसारांत कितल्या कश्टवांटीचें काम कर मनशाक कित्याक उपकारता उपादेशाच्या पुस्तकांतलें वाचप उपादेश म्हणटा व्यर्थच व्यर्थ व्यर्थच व्यर्थ सगळें व्यर्थ कारण जो मनीस जाणवायेन बुद्धवंतकायेन आनी हुशारकायेन वावुरला त्या मनशाक आपणा कडेन आसा तें सगळें ताचे खातीर वावरूंक नातरल्याक सोडून वचोंक जाय हे व्यर्थ आनी एक व्हड अन्याय कित्याक सुर्या पोंदा मनशान कश्टान आनी मेहनतेन केल्ल्या सगळ्या वावरा वरवीं ताका कितें फायदो ताचे सगळे दीस कधी बरीत ताचें काम एक व्हड त्रास ताचे लागून ताचे मतीक समाधान ना हेंय व्यर्थ देवाचें उतर सर्वेस्परा संततेच्या संतते तू सांगसो
सर्वेस्परा संततेच्या संतते तू सांसो आसरो उदकाच्या लोटा बरी कोण व्हरताय सकाळीच्या आदेशा जीव जातल्या तणा बरी दिसू देताना ते जीव जावन फुलता दीस पडताना ते बावन सुटता सर्वेस्परा संततेच्या संतते तू सांसो आसरो आमचे दीस मोठवे म्हूण आमकां विसरूंक दिनाका तेदवां आमच्या काळजांत मेळटली जाणवय सर्वेस्परा बदल तुजे मोग किदूळ पर्यंत रागार रावताय तुज्या साकराची तुका सर्वेस्परा संततेच्या संतते तू सांसो आसरो दिसूस वाडताना तुज्या मोगान आमकां भर अशें आमच्या जिणेच्या हर एक दिसा आनंदानी उल्हासान आमी भरच्या सर्वेस्पर आमच्या देवाची दया आमचेर आसूं आमच्या हातांचो सर्व सुफळता सर्वेस्परा संततेच्या संतते तू आमचो आसरो सर्वेस्परा संततेच्या संतते तू आमचो आसरो ಎರಡನೇ ವಾಚನ ಸಂತ ಪೌಲನು ಕೊಲೊಸ್ಸೆಯವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಿಂದ ವಾಚನ. ಸ್ವರ್ಗೀಯ ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ನೀವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿರುವುದಾದರೆ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವರ್ಗೀಯ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರಲಿ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ನೈಜ ಜೀವವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪುನರಾಗಮಿಸುವಾಗ ನೀವು ಸಹ ಅವರ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿರಿ. ಆದರ ಅನೈತಿಕತೆ, ಕಾಮಾಭಿಲಾಷೆ, ದುರಾಲೋಚನೆ, ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ, ಸಮವಾಗಿರುವ ಲೋಭ ಇವುಗಳನ್ನು ಗಮನ ಮಾಡಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಪೂರ್ವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅದರ ಕೃತ್ಯಗಳ ಕೂಡ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ನೂತನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲವೇ? ಈ ಸ್ವಭಾವವು ಅದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಾತನ ಹೋಲಿಕೆಯ ಮೇಲೆಗೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ನೂತನವಾಗುತ್ತಾ ಪೂರ್ವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕರು ಯಹೂದ್ಯರು ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲ, ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡವನು ಸುನ್ನತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದವನು ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲ, ನಾಗರಿಕ ಅನಾಗರಿಕ, ಆಳು ಒಡೆಯ ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತರೇ ಸಮಸ್ತರಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಸ್ತವು ಆಗಿರುವರು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಿದು.
Alleluia, 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 alleluia. आपण दुर्बळी म्हूण जाना आसा ती भागी कित्या सर्गीचे राज करेस्तांचे. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमच्या सोबे आसू. सोबे आसू. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोया. तवळजो मी मदलो एकलो जेजू लागी म्हणालो, मेस्त्री आमच्या कुटुंबाची आस्त वांटेकन दिवंक म्हज्या बाबाक सांग. जेजू ताका जाप दिली, इश्टा तुमचे मदें न्यायनीत वा वांटे करूंक म्हाका कोणें नेमला. उपरांत तांकां ताणें सांगलें, पळया सर तरांच्या अपस्वार्थांतावन अलग रावंक सतराय घेया. कित्याक मनीस कितलोय ग्रेस्त जावेत पूण ताचें आस्त बदीक ताचें जीवन जायना. उपरांत जेजून तांकां येवपार सांगली. एका ग्रेस्त मनशाच्या बयंत एक पोटी उदंड पीक जालें. तवळ तो आपणा इतल्या चिंतूंक पडलो, हांव कितें करूं? म्हजें पीक दास्तन करूंक म्हाका सुवात पावना. शेकीन तो म्हणालो, हांव एक करतां, म्हजी कोठारां मोड घालतां आनी वोडकन बांदतां. सगळें म्हजें पीक आनी म्हजो माल तातूंत भरतां. उपरांत हांव म्हाकाच अशें म्हणटां, अदृश्टवंत मनशा, सबार वर्सांक पावाशें दास्तान केल्लें जायतें तुका आसा. सवकासाय घे, खा, पिये आनी गम्मत मार. पूण देवान ताका सांगलें, फक्त पिश्या, आयचे राती तुजो जीव तुजे लागसो फाटीं विसारचो आसा, तर तुवें दास्तान केल्लो सगळो माल कोणाचो जातलो? असली गत म्हणयत आपणाक दिरवी पुंजाय तेल्याची, पूण देवा वचेर ग्रेस्त जावन नापलेल्याची. देवाचे उतरिये. वंदनी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आनी आमच्या फिरगजेच्या मालगड्यानो, थोडी उतरां तुमचे लागीं उलोवंक हांव खुशी व्हरतां. कित्याक हो दीस तुमचो. प्रथम जावन उतर प्रायी देवाचें एक बेसांव म्हणलें समजून घेयात. पवित्र पुस्तक ह्या दिशेन आमकां अपुरबायेचो तो उजवाड दिता. उतर प्राय एक वजें न्हय वा एक जडाई न्हय, बदलाक देवाचें एक बेसांव. पवित्र पुस्तकांतलो पयलो बूक उत्पत्ती पुस्तक अवस्वर 26 आनी पयली वळ थंयसर आमी वाचता. अब्राम आतां म्हातारे प्रायसो जाल्लो, सोर कार्यांनी सर्वेस्परांताचेर आशिर्वाद केल्लो. उतर प्रायसो अब्राम जाल्लो न्हय, तरणाटो आसतना ताचेर आशिर्वाद पडलो ना.
उत्तर प्रायेसो जाल्ल्या वेळार उपरांत मैजे विशयन बरयलां मैजे 130 वर्सां प्रायेचेर मेलो पूण ताचे दोळे दाट जावंक नातले ताचें बोळू देवोंक नातलें म्हणटा द्वितीय नियम पुस्तक अवस्वर 34 वाक्या 7 देखून ही दोन दृश्टांत आमकां सांगतात की तुमची उतर प्रायी तें देवाचें एक बेसांव देखून म्हातारपण स्विकार करूंक आमी भियोवचें न्ही जायत्यांक आमकां आमचें म्हातारपण स्विकार करूंक नाका न्ही की केस इल्ले खाड धवे जावन येता आसतना ते स्विकार करूंक नाका खाड इल्लें धवे जावन येता आसतना स्विकार करूंक नाका कारण करता आमी डाई करता हय की तरणाटेच सुवराचें म्हूण आमकां आशा पूण कितलेंय डाई करया म्हज्या प्रायेक मात डाई करूंक जायना पळय की प्राय ती दवरूनच येता देखून म्हातारपण स्विकार करूंक आमी भियोवचें न्ही पूण कोणा लागीं देवाची सकत आसा तवळ तसले मनशांक उतर प्रायेरी ती जाणवाय बरीत आसून हेरांक मार्गदर्शन दिवंक शकता आमचो पयलेंचो पाप साहेब आमी काडया कसली ताची प्राय तुमच्या थोड्यांच्या की सडीत ताची प्राय जावन आसली जुओ पापा फ्रांसीस आनी कसली ताची जाणवाय केदाळ देवाच्या उतराच्या सक्तेन आमी बरतां केदाळ ह्या भशेन एक सांगचें आमी आसा देवाच्या उतराची ती सकत आमी भोगूंक आसा आमच्या जिवितांत केदाळ देवाच्या उतराची सकत आमी भोगता तवळ उतर प्रायर सयत आमी पापा फ्रांसिसा भशेन हेरांक मार्गदर्शन दिवंक आमी शकतल्या निवडा सौरात ह्या तुमच्या उतर प्रायर देव तुमचे सोमे आसतलो इजायासो पुस्तक 46 अवस्वर वाक्या 4 थंयसर अशें वाचता तुमचे म्हातारे प्राय पर्यंत हांव तसोच उरतलो तुमचे केस धवे जातले तेन्नाय हांव तुमकां वावयतलो जशें हांवें येदोळ केलां तशें फुडें हांव तुमकां आदार दितलो पळया उतर प्रायेर तुमकां वावोवचें आमच्या देवान उतर प्राय पावलेली महिमेसो कुरो जोडटा म्हणटा देवाचें पुस्तक मुण्याचें पुस्तक 16 अवस्वर 19 वाक्य सांगतात पिके केस महिमेसो मुकुट ते कोण केस डाई करतात पळय तांणी सारी जय आज म्हणजे ते महिमा आसा की म्हणून आमच्या लागीं महिमा गेल्या काळबाण पडला आमच्या जिवनाक वा आमच्या तोंडाक देखून आमी डाई करचें आमच्या एका पत्र्यापान मलगोड पत्र्यापातां ताका 94 वर्सां पुराय बाप पिल्ली गोसाल म्हजो विकार आसलो तो पुतुरान 1 वर्स आमी सांगात आसले गोवा पुरपाय पत्र्याक मिलार फिरगत आसतना ताका आशा जाली डाई करूंक केस डाई केले ताणें पण ताची सोबाईस गेली त्या पद्राबाची कितलो तो पयलें सोंपतलो की ताच्या त्या पिक्या केसाचेर केस काळे जाल्ल्या वेळार ताणें डाई करचें सोडलें आतां ताका पळोवंक गेल्यार ताचे सगळे केस आसात आनी पूण ते सोंपतात सिल्वर केसां तशें सोंपतात देखून हांगा देवाचें उतर आमकां सांगता पिके केस महिमेचो मुकुट आनी कोणाक ते मेळटात देवाचें उतर आमकां सांगता शेगुणाच्या वाटेर चलतल्यांक मात्र जर तूं शेगुणाच्या वाटेर चलनाय तुजे केस विकी जोडूंक पुरो जर तूं शेगुणाच्या वाटेर चलताय तुका पिकी केस लाभतात म्हातारे प्रायेक पावल्यारी उडास दवरात तुमी देवाचें काम करूंक आसा तें काम सोडचें न्ही तुमच्याच रितीन देवाचें काम करचें आनी तुमचे पैकी जायतीं मनशां खंडीसाण हांव समजता तुमकां जाता जाल्यार जावच्या वेळार देवाचें उतर तुमी वाचतात आनी जायतो वेळ तुमी कोणतासो तेज म्हणटात हें जावन आसा देवाचें काम दुसरें कांय करूंक जायना म्हजी याकय आतां ती सरून थोडी वर्सां जालीं ती म्हणटाली अळरे ऑलिना ताणें ऑलिनान तें म्हणचें आली तिचो एकलो पुत्र केनिया आसा बाप जो म्हणून जो रोड्रिगस फाटल्या 4.5 वर्सां केनिया तो आसा एक मिशनरी जावन ताणें मिसां वावर केल्ल्या बरी म्हज्या पुतान म्हाका करूंक जायना तुवें करच्या बरी वावर म्हाका करूंक जायना पूण ह्या म्हज्या कुडांत पळय हांव आसा न्ही ह्या कुडांत हांव कसले कश्ट हांव भोगतां पळय ह्या उतर प्रायेक लागून ते सगळी तुमच्या खातीर पेटयता तुमच्या मिसांवा खातीर तुमच्या बरेपणा खातीर कितें पुरांकाचो तेर्स म्हणटा पळय ते तुमचे खातीर देखून म्हातारे प्रायेरी आमी देवाचें मिसांव खंडी जावन आमी करी येता
आणि देव सदांच म्हातारे प्रायर पावलेल्या मागणे ऐकाता म्हणे सोस्ट आमी उडास दवरया देखून आमी केदाळ मलगड्या लागी मागो सांगचे आळे आमच्या गरजा खातीर मागा म्हज्या गरजा खातीर मागा कित्याक ताणें केल्लें तें मागणें देवाक लागीं तें पावता एक दोन दृश्टांत दिवचो जाल्यार उत्पत्ती पुस्तक थंयसर 21व स्वर थंयसर देव आमी पळयता देवान साराचेर दया दवरली सारा गर्भेस्त जाली सारा आनी अब्राम ती दोगांय उतर प्रायर आसली आनी मागण्याची मनशां आनी उतर प्रायर आमी पळयता तांच्या मागणें देव फळां बरीत करता आनी तांकां आपुरबायाचो चिरको इजाक दिता ताचे एलिझाबेथ उतर प्रायर ती आसली आनी तिचें मागणें जाकारीचें मागणें देवान फळां बरीत केल्लें आनी तांकां जुवांव पवतीसा फाव केलो पवित्र पुस्तक आमकां उतर प्रायाच्याक आमी कशें मानान पळोवंक जाय की म्हणलें आमकां सांगता तिमोथी बरयलें पयलें पत्र 5व स्वर पयली वयर म्हणटा तुजे प्रास प्रायेन व्हड आसलेल्या लागीं जब्बोर जायनाका बगा तुजो बापाय म्हणले कोण आळवायन समजय तांच्या मुखार जब्बोर जायनाका हें उतर आमकां लेवी शास्त्रांत अशें बरयलां 19वा अध्याय प्रायवंता मुखार उठून उबी रावा आनी म्हाताऱ्या प्रायेक मान दिया वो जावन आसा नीज मान आमी दिवचो मलगडी आसतना न्हय पांया वयर पांय घालून बसचें तांच्या मुखार वा तांचें गण्णें करिना सामकें हें सारकें न्ही तुमकां उतर प्रायेच्यांक तुमची उतर प्राय फळादी करूंक एक 7 सुत्रां हांव दिता तांची थोडी सुत्रां म्हणी पाळूंक प्रयत्न करात तुमचे दीस बरें जातले पयलें सूत्र जाता तितलो वेळ देवा संगी करशिया दुसरें कांय करूंक जायना आतां जसा तितलो वेळ देवाक संगीतच्या मोगाच्या खातीर मागात देवा थंय वयता वाचचें तेर्स म्हणचें नोवेन करचें आतां आमची टीव्ही आसा टीव्हीचेर कितलींशीं चॅनलां आज देवाच्या उतरा विशयी आमच्या लागीं उलयता कोंकणी जावं बरो कन्नडा जावं बरो मल्याळम जावं बरो हिंदी जावं कितलींशीं चॅनलां आसात देखून देवाचें उतर आयकोवचें देखून जाता जाल्यार पत्रां वाचचीं देखून ह्या रितीन मागण्यांत वेळ आमी करशिया दुसरें सूत्र वात्रां परता मॅगझिनां बूक वाचूंक जाता तर वाचचें आनी जाणूबाय सोडची आनी हेरां सांगाता ती वांटून घेयात इल्लेशेपणी वाचूंक जाता जाल्यार वाचूंक प्रयत्न करात आनी कितें जाणूबाय तुमी सोडली ती हेरां सांगाता वांटून घेयात तिसरें सूत्र कितें काम करूंक आसा तें करात प्राय जाल्या म्हणून चिंतून काम करिनासा रावूं नाका कितें करूंक जाता तें करात तुमचे हात पांय केदाळे तुमकां ते सडील दवरतले नाजाल्यार खोंच्या पडटात हें उडास दवरात म्हाका प्रायज जाली कांय व्हडलें करूंक जाय म्हणून चिंता जाल्यार आमचे हात पांय पडटात आनी आमी खोंच्या पडटा ताच्या बदला कितें म्हाका करूंक जाता तें हांवें केलें जाल्यार करूंक जायनातलें न्ही करूंक जावचें काम ल्हान काम जावं बरो मुजेंस जावं बरो बिचाणें इल्लें सारकें करचें जावं बरो थंयसर कुजनान जावं बरो आयदन गाणीशीन दवरचें म्हजे हात पांय इल्ले केदाळे सडील दवरतात चवथें सूत्र जावन आसा बरें करून खाया आनी पियेया जिरवण उणी कळटा म्हाका ह्या उतर प्राय पूण कितलें बरें करून खावंक जाता संतोशान खाया आनी पियेया सांगात आस इल्लें एक्सरसायज करा ह्या दिसांनी आंगणांत मस्त उदक आनी बरो आसून थंयसर शेळो मांडला इल्लें जागृताय करचें आमी चलतना देखून इल्लें व्यायाम करचें इल्लें चलचें हें चड गरज पंचवें नियम घरांत आनी बोवारी आसले लागीं इश्टागत घट करा मोगान उलया अनुभव वांटून घेया हें गरज घरांत कोण पुरो आसात पळया तुजो पूत जावं पुरो सून जावं पुरो नातरां जावं पुरो आनी कोणी आसात मोगान उलया कितलें जाता तितलें मोगान उलया हें टॉनीक तुमकां उपकारा पडटा तिंकालेंय जावं दीत पूण तुमी मोगान उलयात शेजारा कोण आसात तांच्या लागीं जाता आसतना मोगान उलयात सोवें सूत्र कोडी काडचें पुरपुरचें दूर सोनचें दुरां सांगचें हट करचें हें पयस करात हें पुरा नेगेटीव हें पुरा आमकां वीक उडास दवरात कोडी काडचें पुरपुरचें दूर सोनचें दुरां सांगचें हट करचें हें पुरा पयस करा केदाळा तुमी हें करतात की तपळ तुमी एक सुरी जातल्यात आनी तुमच्याच कुटुंबाची तुमच्या घरांत कोण आसा पळय ती तुमकां पयस करतलीं आनी सातवें
इल्लें संगीत आयकूंक जाता जाल्यार प्रयत्न करात आनी तुमकां एक दोगां ताका भुरगीं आसात काय इल्लें चलोवंक जाता वचोंक जाता पुता लागीं वा दुबे लागीं सोने लागीं सांगा म्हाका आपोवन व्हर 15 दिसांक एका पुताच्या घरा मागीर 15 दीस मागीर एका दुबेच्या घरा तशें केलें जाल्यार तुमकां खबर देखून ही 7 सुत्रां तुमकां हांवें सांगली ल्हान ल्हान संगती पूण उदर काय तुमकां आदार पडटल्यो हांगासर आसले हेरांक तुमकां आतां उतर प्रायाच्याक आमी संतोश बरी दवरूंक आसा तुमकां 7 सुत्रां दिवंक हांव खोशी व्हरतां हांगासर जो कोण हेरां आसात तांकां पयलें सूत्र तांकां आमचो मोग वेळ सांगात खूब मोग दिवन मोगान आयकव्या ह्या दुबारी तांचे तोंड आमकां जायतें शिकोवंक आसतलें देखून आमच्या मालगड्यांक कितलो मोग दिवंक जाता तितलो मोग दिवया कितलें उलोवंक जाता तांच्या लागीं वेळ करसूंक जाता तो वेळ करचया कितलें आयकूंक साथ जाता थोडे फावटी इल्लें पिरपिरी सावन इल्लें जायना आयकूंक पूण मोगान आयकूंक प्रयत्न करया दुसऱ्यान आमच्या मालगड्या लागीं सोंसणीक जावया आनी तांकां इश्ट जावया थोड्यांक पळयल्लें आसा जावं पुरो आप बापय आनी पूत वा सून कितल्या एका इश्टा खातीर ते जियेतात थंय समस्या आसात आनी काले आसात पूण सोंसणीक जावया इश्ट जावया तिसरें सूत्र तांच्या लागीं नम्रतायेन चलया देगणें घालचें न्ही नम्रतायेन चलया सारक्या रितीन उलो करूंक आनी उलोवंक तशेंच तांची देणगी वळखूंक शिकया चवथ्यान तांचें मार्गदर्शन सल्ला सुचना घेवया जिणेंत शिकप कितें दिवंक शकना तें जायते फावटी आमची मालगडी दिवंक शकतात आमचें शिकप आमकां खंडीत जावन थोडी सक्ती आमकां दिवंक शकना पूण आमच्या मालगड्याचो अनुभव आनी तांचें मार्गदर्शन तें आमकां जायतें शिकयतलें पांचवें सूत्र गरजेचें तवळ तांच्या पसंतीची आनी रुचीचें खाण जेवण तांकां तयार करया उडास दवरया आमच्या मालगड्यांक व्हडलें खावंक नाका तांकां जिरवण ना व्हडलें खावंक तांकां जायना पूण कितें आमी तयार करता तें इल्लें रुचीक जावं दी तें बरें जावं दी आनी तांकां तें दादोसकाय दिवचें तसलें जावं दी साद जाता जाल्यार आनी ती खाण घेता जाल्यार हप्त्यांत एक 2-3 फावटी एक अर्वतो दिवंक प्रयत्न करया पाद्र्याक सोरो पिवंक सांगता घेवन हें काल्याक म्हण सांगता हांव उतर प्रायेर बाबा भयणीनो इल्ली चिरवण गरज इल्लें मोतीचें समाधान गरज न्हीद गरज आनी थोडे फावटी असलें वकात एकलो बरो दाखतेर जाल्यार हेंचो आमकां सांगता उतर प्रायेर एक टॉनीक जावन एक अर्वतो तांकां दिवंक प्रयत्न करा म्हजो एकलो मित्र याजक आसलो तो सरला ताची आवय सरल्या आनी ह्या जगाक म्हयन्याक एक फावटी ताच्या घरा वेता आसतना हॉस्पिटल वेता आसतना एक बोतलो विस्की ताणें वरवेचेर सासली उतर प्रायेर आसलेल्या आपल्या आवय त्या आवयक दुसरे पूत आसले दुवो आसले पूण कोणीय आण दिनातली आनी ती म्हणटाली की ह्या पदऱ्या बापूण तूं जाल्यार एक चेडो पूत रे तूं जाल्यार एक चेडो पूत रे तिका पियोंक आशा आसा म्हणून न्हय पूण ह्या पुतान मोगान आण दिल्लें तें आनी तिका इल्ली बरी न्हीद पडोवंक एक टॉनीक जावंक देखून मालगडी तुमच्या घरांत अशी खाण घेतात अप्रूप जावं बरो हप्त्यांत एक 2 दीस या 3 दीस इल्लेशें तांकां दिया तांकां मस्त बरेंपण जातलें 6वें सूत्र तांच्या लागीं उलोवन कुटुंबाची चरित्रां व्हडविकाय रिवाज जाणा जावया जायत्यो संगती तांच्या जिवितांत आसात तांणी जितल्या हांगासर 60 वर्सां आदीं वा 50 वर्सां ह्या सुळ्यांत कालें आसलें कसले सवलती आसले कांय नासलें म्हारोग नासलें वीज सकत नासली तांणी तांचें जिवीत बांदून हाडली ती रीत देखून तांच्या लागीं उलोवया तांच्या जिणेची ती चरित्रां जर आमी आयकली तर आमचें जिवीत बांदून हाडून आमकां साथ जातलें आनी निमाणें सूत्र तांचो आमी मोग करता तांचेर आमकां हुस्को आसा तें तोळ सांगया हे उतर प्रायेर आसलेल्या मस्त गरज केदाळे तांकां टेन्शन वा बेजाराय वा थंय दूख हांगा दूख जर आमी सांगता तुजो मोग करता भिये नाका हांव तुजे संगाता आसा तांचें टेन्शन पयस येतालें तर भाव भयणीनो ह्या रितीन आयचो दीस आमी आचरण करचो आमच्या मालगड्यां सांगाता आमकां तो अर्था बरी जावन आमच्या मालगड्यांक तो फळां बरी जावन तांचे दीस ते देवान तांकां दिल्ले ते संतोश बरीत भलायकेचे जावन आमेन
उभी राहूया. आमच्या बाबताची उसरणी करया. एकाच देवा सत म्हणता सर्पद्वेदार पाप्त सर्ग आणि पितुमेसो दिसत्या आणि नाम दिसत्या सर्वस्तु सोर असणार. आणि एका सम्याक जेजू क्रिस्ता सत म्हणता देवाचो एकलोच पुत्र सरकाळा आदी बापा तावन जल्माला. देवा तावन देव उजवाडात उजवाड खऱ्या देवा तावन उपजल्लो करो देव. तो देवा तावन जल्माला ताका रसूंक ना बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आम्हा मनशा पसोत आनी आमचे सोडवणे पसोत सरकार तावन तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकुआर मरियेचे उदरी ताणे कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पसोत पोंस पिलाता काल ताका कुर्सार मारलो. ताणे कस मरण सोंसले आनी ताका निके पेलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवन जालो. सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांचे आनी मेल्यांचे मुंजबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो. आनी ताचे रजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता तावन निपसला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापिल्ले देवसभेक सत म्हणटा. पातकांच्या भक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण म्हणटा. आनी मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमीन. सर्गींच्या बापा लागीं आमच्या गरजां खातीर मागया. सभेच्या मुन्यारांचे त्यागाचे समर्पित जिवीत सर लोकांक संवसारी संगतीच्या व्यर्थपणा विशीं एक उत्तम शिकोवन जायशें आनी अशें हेरांक बरी देख जायशें कर म्हूण आमी मागता. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. संवसारांतल्या सर ग्रेस्त राष्ट्रांनी देवान तांकां दिल्ली ती ग्रेस्तकाय देवाचें देणें म्हूण मानून घेवन गरजेवंत दुबळ्या राष्ट्रां सवें वांटून घेवंक राष्ट्रांच्या मुखेल्यांक बरें मोन दी म्हूण मागता. आमच्या फिरगस कुटुंबांत खंयचोच भेदभाव नासतना सर्वांक एकाच देवाची भुरगीं म्हणलो मनोभाव देव सर कुटुंबांनी माया मोगाचें वातावरण आनी सवयेचो मनोभाव रस म्हूण मागता. ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಪ್ರಭುವೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. ಪ್ರಭುವೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. ಇದ್ದರೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕು ಎನ್ನುವವರು ಆಗಿಯೂ ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಾದವರಿಗಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಇವರು ಮಿತವೇ ಹಿತ ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಎಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತು ಬಾಳಲು ದೇವರ ಅಗತ್ಯ ನೆರವು ಪಡೆಯಲೆಂದು ಪ್ರಭುವೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವ ಜನರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಅವರು ಸಂಪತ್ತು ಕಲಿಸುವ ಆಸೆ ಇದ್ದರೂ ಧರ್ಮಸಭೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಮತ್ತು ಒಳಿತಾದ ಕಡೆಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಹಾಗೂ ನೈಜ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು
ಮೈ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಭುವೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. मौनपणी आमच्या कुटुंबाच्या एकामेकाच्या गरजां खातीर मागया. ही आमची मागणी बाबा दयेन तूं स्वीकार कर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Page number 126, 126.
सरपतवेदार देव बापाक मानता तसले जावं दी म्हण म्हाका ते हे तुमच्या हातांचे बलिदान आपल्या मनकनी महिमेक आमच्या न्याक्य पवित्र विचार देवाक सर्वेस्वर सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर तुका आमी आतां भेटयता ते बलये वरवीं आमीच तुका सदां ओपलेले बलिदान जावंक निर्मी या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वातय जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायदी आसो आपल्या जल्माक दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आमा सोमेस्तांक जिवी ससनाचे आपल्या महिमेवन सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान पुसगी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय पुसगी तुका जय जय. तुंस सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी गायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परेन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें हे म्हज्या उडासाक करात.
Pavartaso gotu pergatuya. Jesu melo, Jesu जीवन झाला, Jesu नव्या येतलो. Jesu melo, Jesu जीवन झाला, Jesu नव्या येतलो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवेत असो हुंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर आमच्या कोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो परवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतीत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये सांगाती, तिचो पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदूत, सांब्रिजीत माय आनी सगळ्या तुज्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. तियास जेजू वरवीं, तियास जेजू सांगाता, तियास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेल्या प्रार्थना संगाता म्हणया. आमचे बाबा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कुशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवारे. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आनी बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवशान अतिरेकतल्यान आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबडताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमच्या सोबे आसूं, एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटे रे, आमची काकूळ कर.
पापाची काकूर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सुमयात म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली देखून बसात मलगड्यांक दोनी रुपांनी कुमगार दिता तुम्ही बसूनच आसचें थंयसर तुमच्या बसलेल्या जाग्यार येता तुम्ही उबे रावल्या थंयसर जागो पावूंचो ना देखून बसूनच कुमगार काणी घेवचो उरल्यांक फाटल्यान 6 जाण कुमगार म्हणटले Praise and Worship Bukant, page number 78, 78.
ಕರೆಯುವೆ ಬಾ ದೇವನೇ ಹೃದಯವ ತೆರೆದಿಯೇ ಬಾ ಬೇಗನೆ ಯೇಸುವೇ ಕರೆಯುವೆ ಬಾ ದೇವನೇ ಹೃದಯವ ತೆರೆದಿಯೇ ಬಾ ಬೇಗನೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 197 197. तुझी कुशी सुम्या आवाज काल जाता तुझी कुशी हांव काल जाता तुझे सेवे सदां सोम्या ती रावता तुझे सेवे हांव ती रावता तुझे कुशी सोम्या आवाज काल जाता तुझे कुशी सोम्या तुका दिता सस्नातां तूं म्हजो मोखताय ओतम्यांत्या सोदांच रावताय मासान तुच्या पोसताय तुजे कुशीक सोम्या आवाज काल जाता तुजे कुशीक हांव काल जाता तुजे सेवेक सदां सोम्या ती रावता तुजे सेवेक हांव ती रावता पातकासर मुजे तावन पयस कर सदांच निर्मळ म्हाका दवर सरकाळजान तूं राखण ही चिनी सरास तुजे कुशीक सोम्या आवाज काल जाता तुजे कुशीक हांव काल जाता तुजे सेवेक सदां सोम्या ती रावता तुजे सेवेक हांव ती रावता तुजे कुशीक सोम्या आवाज काल जाता तुजे कुशीक हांव काल जाता तुजे सेवेक सदां सोम्या ती रावता तुजे सेवेक हांव ती रावता प्रार्थुया देव आमच्या मोगाळ बापा
ह्या सर्गींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवन आनी घटायेन भरल्याय. सर्गीच्या वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें ससनाच्या सुखाक आमकां पावय. ह्या मी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. देखान बसात. मागणी आतां आमच्या मलगड्या भावा भयणीचेर आमी करता. हे तेल आमच्या गवळी बापान आशिर्वादीत केल्लें. तेलां बेजार करच्या मिसा दीस आज ह्या तेलाची मागणी तुमचेर करता आसतना ह्या तुमच्या उदर प्रायर तुमकां देव राखून दी म्हणून आमी मागता. आमी सगळी बसल्या थंयच आमी बसया, आमचे हात आमी सोडया, आमी मागया ह्या आमच्या मलगड्या बाबा भयणी खातीर. एक ल्हानशें मागणें हांव शिकयता. तुमी तुमच्या मोतींतच तें मागणें म्हणचें. सर्गींच्या मोगाळ बापा आयच्या दिसा ह्या आमच्या सकट मलगड्या बाबा भयणी खातीर तुका अर्गां दिता. आमच्या कुटुंबाचो, आमच्या फिरगस कुटुंबाचो अलंकार आनी सोबायती उतर प्रायर तीं आसात तांकां राख, सांबाळ. कुडीची, मोतीची, आत्म्याची बरी भलायकी तांकां दी. उतर प्रायाचे कश्ट सोसूंक तांकां बळ दी. तांकां रातचें बरी न्हीद पडाशी कर. तांच्या जिवांत, तांच्या कुडींत सदांच सुडसुडीत उल्हास बरी दवर. तांच्या कुटुंबांत तांकां बरो संतोश, मोग आनी सेवा लाभूं दी. आयचे दिसा आमी तांचे खातीर हे आसा केल्लें कार्यक्रम तांकां संतोश दादोसकाय दिवचे तसलें जावं दी. विशेशान वो हें पवित्र तेल आतां तांचेर आमी मागता आसतना ह्या मागणेचो तो फळ तांकां तांच्या बऱ्या भलायकेंतय तांकां आदाराचो जावं दी. हें प्रार्थन आमी करता क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिपांत. पवित्र तेल आतां मलगड्यांचेर हांव तें सारयता. ह्या वेळार आमी गावयांक गीत पवित्र आत्मिया हे देवून बसोनूच हें गीत गावचें आनी मलगड्यांनी बसोनूच ही मागणी स्विकार करची. देवाच्या पवित्र आत्म्या देवाच्या पवित्र देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवून ये. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवून ये.
देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देवोनी देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देवोनी संतोष दे शांती दे उदार कर मोगान देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देवोनी देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देवोनी निर्मळ कर पवित्र कर कृपेन भर देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे उबे रावया सर्वेस्पर तुमच्या सोवे आसू तुमच्या सोवे आसू सर्पद्वे दार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू आमेन वसुरियात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वड उपकार